परवानगी नासतना सनबर्नाच्यो 31 डिसेंबराच्यो तिकेटी विकप ही अर्थीक फटवणूक आसा आनी आयटी विभागान हाची चवकशी करची अशी गोय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी मागणी केल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। काल जी तुम्ही सनबर्नाचो जो प्रोमोटर आसा हरविंदर सिंग तेन्ना ताका तुम्ही प्रश्न केले ताच्या एटिट्यूडा वयल्यान पळोवन येता की हे सरकार आय थिंक इज सोल्ड आउट टू ऑल दीस पीपल। आणि समज जर तर ना जाल्यार म्हाका दिसता जेन्ना तुम्ही मंत्र्याक प्रश्न केलो तेन्ना मंत्र्यान सांगचे क्लॅरिफाय करपाक आशिल्लें। आता तातूंत 2-3 गोष्टी आहा। एक, काँग्रेस पक्ष सदांच आवाज उठयत आसा कितली वर्सां जालीं की गोंयान आमी आमचो कल्चर आमची आयडेंटिटी खंय व्हरपाक सोदता। सनबर्नान जे ड्रग्स सप्लाय जो जाता लोकांची थंय लोक मेले ताजेर सरकाराचो कितें कंट्रोल हाजेर सरकार क्लियर येना। दुसरें, काल हांव पळयतालो मंत्र्यान ड्यूजाचें उलयलें। ताणें सांगलें की आमी ताका प्रोविजनल NOC दिल्या सो दॅट ही शूड गो टू अदर डिपार्टमेंट्स अँड गेट द फायनल अप्रुवल आफ्टर पेईंग कोमनीदाद फीज एंड ऑल। पूण मंत्री क्लियर सांगना की तो फाटले ड्यूज जो मेरेन भरना तो मेरेन ताका आमी फायनल NOC दिवचे ना। म्हाका दिसता सरकारान हाजेर क्लियर येवपाक जाय की ताजे फाटले ड्यूज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट जे उरल्या पळय जो मेरेन तो ते भरचो ना तो मेरेन आमी ताका फायनल NOC दिवचे। हाजेर मंत्र्यान क्लियर आन्सर हाजेर दिवना। दुसरें, काल पळयतालो की मिडिया भावान ताका प्रश्न केलो की तुका NOC मेळनासतना तुवें बुकींग कशें चालू केलें। तो इतलो एरोगंट मनीस की एक तर प्रोविजनल NOC ताका काल मेळ्ळा पूण सनबर्नाचें बुकींग चालू जाल्यार कितलो तेंप जालो। दुसरें, तो सांगता कि तुम टिकट नहीं लिया, तुम फ्लाइट का टिकट नहीं बुक करताय। अरे फ्लाइटीची टिकट बुकिंग करपाक त्या एअरलायनाक अथॉरिटीन परमिशन दिल्ल्या फ्लाय करपाचें त्या सेक्टरान। सनबर्नाक कालच्या पयलीं परमिशन दिल्लें, प्रोविजनल NOC मेळिल्ली। दुसरें, आतां तो 31st ताणें बुकिंग घेतला। दिस इज एक्चुअली अ सिरियस क्रायम because government is not allowed him on 31st आणि तो 31 आता म्हाका सांग कोण बॉम्बे बसून बुकिंग करतलो, कोण पुण्या बसून बुकिंग करतलो। ताका खबर आहा हांगा लोकल गव्हर्नमेंट ताका परमिशन दिता का दिना तें तो थंय घालता। बट ही इज कलेक्टिंग मनी ऑन 31st। आय थिंक ती तिकीट इज समवेअर अबाउट 10,000 रुपये कितें तिकीट हा अशें धरून या की 10,000 लोकांनी बुकिंग केलें। अरे 10,000 लोकांचे 10,000 तिकीटीचे 10 कोटी रुपये जाले मरे। So this is liquid fund which will get. He is going to utilize that fund. ताजेर इंटरेस्ट मेळचो ना ताका। He will not put that money somewhere in liquid fund, some हातून इन्वेस्ट करचो ना, ताजेर इंटरेस्ट जोडचो ना। सो तू सरकाराच्या कुस्तार, तू गोंयकाराच्या कुस्तार बुकिंग घेतलो आणि ते पैसे यूज करतलो, ते रिफंड करता ताचो इंटरेस्ट हो सगळो गोंय सरकाराक येवपाक जाय। बिकॉज you have misused the NOC which was not given to you. हाजेर म्हाका दिसता सरकारान ताजेर येवपाक जाय आनी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान हाजेर इन्क्वायरी करपाक जाय मरे। हाऊ आर यू टेकिंग बुकिंग्स ऑन दॅट डे अँड टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल अँड युटिलायझिंग दोज फंड, लिक्विड फंड? आय थिंक दिस इज अ सिरियस क्रायम। कितें आसा, आमी जर सनबर्नाचे असले फेस्टिवलाचो जर फाटल्यान स्पेसिफिकली सनबर्नाचो जर फाटले कितलेशेच वर्साचो जर हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार आमी एव्हरी इयर हो सेम सिनारियो पळयता की लास्ट मोमेंटाक ते फायल अप्रुवलाक घालता। फायली अप्रूव जावन तांकां परमिशन मेळचे पयलीं ते टिकेटीचो सेल करता, कोट्यांनी रुपया लोकां कडल्यान जमयता। इवन एडवान्स एंटरटेनमेंट टॅक्स हो कॉन्सेप्ट आसा जाचे करून तुमचो प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ टिकेटाचेर तुम्ही एडवान्स टॅक्स भरूंक जाय। त्या भायर पुलीस डिपार्टमेंट आसता आनी वेगळी वेगळी डिपार्टमेंट्स आसता, तांचे फीज भरपाचे आसता, टॅक्स भरपाचे आसता। खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे ते पेमेंट सारखे करना पण तांकां निमाणी परमिशन मेळटा। हे सनबर्नाकूय ऑर्गनायझर जे सनबर्नाचे आसा तांकांय खबर आसा आनी स्पेसिफिकली हे दिल्लीचे जे बिझनेसमॅन येता तांकां खबर आसा की हे सरकारान रायट मनशाच्या बोल्सान रायट पयशे जर अमाउंट घालत जाल्यार कसली परमिशनां मेळटा म्हणून ते तपासतात करता। इतले कोट्यांनी रुपयाचो धंदो विदाउट गव्हर्नमेंट परमिशन ते टिकेटीचो सेल करून मोकळे जाल्या। कशें करूंक शकता, कोण करूंक शकता?